कॅरल्स गायन जाल्या उपरांत आमी मिसाकबाई सोरूंक वेता थंयसर गर्दानाचो गोठो आशिर्वादीत करन उपरांत आमी भक्तीन हांगासर वेदी कुशीन येतले देखून आतां कॅरल्स गायन आरंभ करच्या वक्ता तुमकां समेस्तांक मोगासो स्वागत मागता. आर यू रेडी? येस. पयराचेर लिवणे कर मागीर मोगाशानो तुमकां समेस्तांक देव बरी सांस मागता. बाळगू जेजूच्या जल्माच्या परबेक म्हणजे आमच्या सुम्या जेजूच्या जल्माच्या परबेच्या दबाजेक संभ्रमाक तुमकां मोगासो स्वागत मागता. आज संवसारभर सगळो उल्हास संतोष संभ्रम कित्याक आमच्या सोम्या देवा जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची परब आख्ख्या संवसारार आमी आचरण करतना आमच्या फिरगर्जेंटी व्हडा दबाज्यान आमी आचरण करता. ह्या संदर्भार हांगासर जावच्या क्रिसमस कॅरल्सच्या गायनाक तुमकां मोगासो स्वागत मागता. बडव्यान प्रथम बरी खबर मरयेक दिली. नमान मरये कृपेन बरयले स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. हाचे मुखांतर संवसारान जल्मोंक आशिल्ल्या बाळका विशांती खबर गब्रिएल दूतान मरयेक दिली. आनी हो बाळोक जायत्यांक सोडयतलो सुडका दितलो सोडवून हाडटलो म्हणली खबरी मरये माय मुखांतर संवसाराक प्राप्त जाली. हे तुमी कश्ट तेल्यानो आनी वजन वयतेल्यानो हांव तुमकां विश्व दिता म्हणलो स्वामी. कश्ट तेल्या मनशा कुळाक देदस्पर जाल्ल्या मनशा कुळाक विविध रितीच्या समस्यांक बली जाल्ल्यांक सुडका सोडवून हाडून आयलो आनी तोच स्वामी जेजू क्रिस्त आमच्या मदें जल्मलो. ही प्रथम सुवार्ता बडव्यान दिल्ली ती आज आमी उल्हासान गायता आनी ह्या मुखांतर आमी सर्बांत पसंतली सुटोवंक ह्या गायना मुखांतर ताची कृपा मागता. प्रथम सुवार्ता बडव्यान दिल्लें गीत आमी गावचें.
दावीदचे शहर या बेतलेहमांत रायकुवर जेजू जल्मलो. आपल्या परजेची खरेपणी सेवा करच्याक आपल्या परजेची खरेपणी जतन घेवच्या या बेतलेहमांत जल्मलो. आपल्या शेडयांक 5व्या सरोवाससी वरूंक आपण वरच्याक जेजू एगराय एगोवडी कशें बेतलेहमांत जल्मलो आनी ताच्या राज्यांत ती स्वस्थकाय ते समाधान तो संतोष सगळ्या जनांगांक प्रकट करच्याक वावुरलो. आनी जेजू म्हणालो, हांव दिता तें समाधान संवसार दिवंक शकना. असो तें समाधान दितलो सोमी आमचो आज जल्माच्या वक्तार ही गीत आमी गावया. बेतलेहमिनल्ली राजरा अरसर नाडिनल्ली येसू जनिसिदा. ರೋಗದಿಂದ ಭಯವೇನಿಲ್ಲ, ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡು ಯೇಸು ಜನಿಸ್ಯಾನಲ್ಲ. ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ರೋಗದಿಂದ ಭಯವೇನಿಲ್ಲ, ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡು ಯೇಸು ಜನಿಸ್ಯಾನಲ್ಲ. ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡು ಯೇಸು ಜನಿಸ್ಯಾನಲ್ಲ. ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡು ಯೇಸು ಜನಿಸ್ಯಾನಲ್ಲ. ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಜನಿಸಿದ, ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಮಹಾ ಸಂತೋಷ ನೀಡಿದ. ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಜನಿಸಿದ, ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಮಹಾ ಸಂತೋಷ ನೀಡಿದ. ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಭಯವೇನಿಲ್ಲ, ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವು ಯೇಸು ಜನಿಸ್ಯಾನಲ್ಲ. ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಭಯವೇನಿಲ್ಲ, ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ಯೇಸು ಜನಿಸ್ಯಾನಲ್ಲ. ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ಯೇಸು ಜನಿಸ್ಯಾನಲ್ಲ. ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ಯೇಸು ಜನಿಸ್ಯಾನಲ್ಲ. ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಜನಿಸಿದ, ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಮಹಾ ಸಂತೋಷ ನೀಡಿದ. ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಜನಿಸಿದ, ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಮಹಾ ಸಂತೋಷ ನೀಡಿದ. ಪಾಪ ಶಾಪ ಮರಣದಿಂದ
ಜನಿಸ್ಯಾನಲ್ಲ ಮರಣವನ್ನು ಜಯಿಸುವ ಯೇಸು ಜನಿಸ್ಯಾನಲ್ಲ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಜನಿಸಿದ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಮಹಾ ಸಂತೋಷ ನೀಡಿದ ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮೇರಿ ಮೇರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ 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 सर्वेस्पोर देवाची सकत बवर्ती ताची पदवी महान ही बुई ताच्या पांयांच्या त्या मणेक समा पूण जाल्यारय हो देव त्या समाज संपणाक लब्ध रावंक ना फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत सैमान तो देव तरी त्या समाज संपणाक लब्ध रावंक ना गुलामाचें रूप घेतलें आमच्या गतेंत तो जियेलो पातक मात्र सांडून आनी असलो कलतो जाल्लो जेजू गोरवांच्या गोट्यांत कशें जल्मलो सगळी सृश्टी पावना बळका दवरूंक तुका कित्याक तितली वर्ती तुजी महिमा तितली वर्ती तुजी पदवी पूण जाल्यारय तूं कल जालोय तूं ल्हान जालोय देखून जेजू आमा हर एकल्या म्हणटा अशीरदार वट्यांतल्यान भितर सरा अशीरदार वट्यांतल्यान भितर सरा सर्गीचे रुंददार वटे तुमकां उक्त जातले कलतेपणान अशीर वाट दवरूंक अशीर जिवीत जिवंक देवा स्वादार मागून सगळी सृश्टी पावना बळका दवरूंक तुका म्हणलें गीत आमी गावया. भुरगे सल्म कुटुंबाक संतोश हाडटा
एक भुरगें जल्मलें म्हणटना आमी हर एकल्यांकी संतोश दादोस काय. एक भुरगें एका कुटुंबाक संतोश हाडटा तर जेजूचो जल्म संवसाराक संतोश हाडटा. संवसाराक सोडवणेचो संतोष, मोगाचो संतोष, सेवेचो संतोष हो भुरगो हाडून येता. मुरयेच्या जिवितांत संवसारी जिविताचो संतोष ह्या बाळकान नाश केलो जावयेत, पूण सर्गीच्या राजो संतोष सदांच उक्त दवरलो. आनी जेजू सर्गीच्या राजाचो संतोष देखून हें बाळ जायत्यांक संतोशाक कारण जातलें. बंद कंदा देव मनीस मुरयेची उदरी म्हणलें गीत ह्या वक्ता आमी गावया. ಕಂದ ಯೇಸುವು ಭುವನದಿ ಸಂತಸ ಅವ ಕಂದ. ಕಂದ ಯೇಸುವು ಭುವನದಿ ಸಂತಸ ಅವ ಕಂದ. ಬನ್ನಿರಿ ಭಕ್ತರೆ ಹಾಡೋಣ, ಯೇಸು ಬಾಲನ ನಮಿಸೋಣ. ಬನ್ನಿರಿ ಭಕ್ತರೆ ಹಾಡೋಣ, ಯೇಸು ಬಾಲನ ನಮಿಸೋಣ. ಕಂದ ಕಂದ ಬಂದ ಕಂದ ಯೇಸುವು ಭುವನದಿ ಸಂತಸ ಅವ ಕಂದ. ಹಾಡುತ್ತ ಗ್ಲೋರಿಯ ದೂತರ ಗಾನ, ಗುರುಬರ ತರದಿ ನಮಿಸೋಣ. ಹಾಡುತ್ತ ಗ್ಲೋರಿಯ ದೂತರ ಗಾನ, ಗುರುಬರ ತರದಿ ನಮಿಸೋಣ. ಅರ್ಪಿಸಿ ಕಂದಗೆ ಎಮ್ಮಯ ಜೀವನ, ಅರ್ಪಿಸಿ ಕಂದಗೆ ಎಮ್ಮಯ ಜೀವನ. ಕೋರುತ್ತಾತನ ವರದಾನ, ಕೋರುತ್ತ ಆತನ ವರದಾನ. ಬಂದ ಕಂದ ಬಂದ ಕಂದ ಯೇಸುವು ಭುವನದಿ ಸಂತಸ ಅವ ಕಂದ. ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾತನ ಮಹಿಮಾಡಳಿತವ ಚಿರವನ್ನು ಬಾಗುತ್ತ ನಮಿಸೋಣ. ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾತನ ಮಹಿಮಾಡಳಿತವ ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗುತ್ತ ನಮಿಸೋಣ. ಹರುಷದ ಹೊನಲನ್ನು ಹರಿಸೋಣ, ಹರುಷದ ಹೊನಲನ್ನು ಹರಿಸೋಣ. ಸಾರುತ್ತ ಕ್ರಿಸ್ತನ ವರದಾನ, ಸಾರುತ್ತ ಕ್ರಿಸ್ತನ ವರದಾನ. ಕಂದ ಕಂದ ಬಂದ ಕಂದ ಯೇಸುವು ಭುವನದಿ ಸಂತಸ ಅವ ಕಂದ. ಬನ್ನಿರಿ ಭಕ್ತ
ती रात शांतीची, ती रात समाधानाची, जनावराच्या उस्वासाची ओब, मोरेमायेच्या दुखेची एक बोबाट आणि सांजुजेच्या बरवोशाची एक झडक. त्या राती अख्ख्या संवसारार एक प्रकाश पांगलो. ती एक समाधानाची रात, सायलेंट नाईट. इट इज ए सायलेंट नाईट, होली नाईट, ग्लोरी फिल्ड नाईट, बिकॉज God is born in the world, the Emmanuel, the Lord is with us. हे गीत आम्ही गाऊया.
नजरेताची एक सली, अपुर्बायाची एक बावली, देवाच्या मोगान बरयल्ली, देवाच्या मोगाक बोलल्ली, अपुट्ट अंकार स्त्रियां पैकी सदैव. तिका जल्मलो तिचो प्रथम पूत जेजू. ह्या जेजूक तिणें, ह्या बाळकाक तिणें जेजू म्हूण नांव दिलें. सबारांक पडोवंक सबारांक उठोवंक कारण जातलो ओमुरियेचो पूत जेजू जल्मला. देखून संतोशान गावया मेरीज बॉय चायल्ड. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now hear the angels sing, a King was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Hark now hear the angels sing, a King was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. There comes my night, this is my moonshine sun. We hear the choirs sing a song, the music seems to come from afar. Hark now hear the angels sing, a King was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Hark now hear the angels sing, a King was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's joy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. मुखारच्यानो आतां हांगासर ह्या संभ्रमी मिसाक मुर्दम दिल्ल्यांची नांवां वाचून सांगतात. ह्या संदर्भार मुर्दम दिल्ल्यांनी मुखार येवचें आनी मानाची वात, मुर्दमाची वात स्विकार करची. नतलां फेस्ताक मुर्दोम दिल्ल्यांची नांवां वाचून सांगतना तुर्तान मुखार येवन विगारात हांव वाद काडूंक विनंती करता. लुईस फिलोमिना फेर्नांडीस मिलार, प्रिया तिया मास्करेनस मोंतिमाय, प्रज्वीत मास्करेनस मोंतिमाय, पीटर रेगो रुजाई दोन, मोंती डिसोजा कार्मेल, लिनेट रॉड्रिगेस आसुसांव, जॉसलिन डिसोजा मोंतिमाय, मार्क दांतीस फातिमा, किशोर फेर्नांडीस आसुसांव दोन, डॉक्टर क्लिटस पिंटो आनी कुटाम वेलंकणी, गिल्बर्ट मार्टिस आनी कुटाम कार्मेल, एवजिन डायना रॉड्रिगेस वेलंकणी, फ्रांसिस डिसोजा आनी कुटाम रुजाय, रिचर्ड मस्करेनस नित्यादार, ग्लेन रॉड्रिगेस आसुसांव, ग्रेयोन रॉड्रिगेस आसुसांव, रॉबर्ट जेसिंता आरन्ना वेलंकणी, एडविन हेलेन लोबो वेलंकणी, मेरी आरन्ना कोसेसांव, डियोन डेल्विन मस्करेनस कोसेसांव, अरुण फेर्नांडीस आसुसांव, एलिझाबेथ पिरेरा वेलंकणी, जेराल्ड डिसोजा कार्मेल, जीवन डेसा आनी कुटाम कार्मेल,
Genevieve Joy Seravo Carmel, J.L. Saldana नित्यदार, Ivan Pereira आणि कुटाम आसुसाव, वाल्टर लविना रॉड्रिगेस नित्यदार, गिल्बर्ट मिरांदा पंपई, पीटर शालेट डिसोजा वेलंकणी, रोशन रॉड्रिगेस लूड्स, जसिंता डिमेल्लो वेलंकणी 4, वीत विलियम नोरोना वेलंकणी 2, जॉन कोरेया आणि कुटाम मिलारमाय, फ्रान्सिस बेनेडिक्ट रॉड्रिगेस नित्यदार, विल्फ्रेड वैलेट रेगो वेलंकणी, एफ्राजा डिसोजा वेलंकणी, विनोद डेसा नित्यदार, आल्बर्ट डिसोजा पंपई, विन्सेंट डिसोजा पंपई, लुईस फिलोमिना फर्नांडिस मिलारमाय 700 रुपये, आईडा कुवेल्लो नित्यदार, एडवर्ड मस्करेनस मोतीमाय, डेनियल वास आणि कुटाम मिलारमाय, जेराल्ड अनिता डिसोजा कार्मेल, सिल्वेस्टर रेगो रुजाई, जॉर्ज फर्नांडिस आणि कुटाम मिलारमाय, मेलिशा तावरो नित्यदार, आयरिन रॉड्रिगस आणि कुटाम रुजाई 2, वलेरियन मिरांदा रुजाई, गिल्बर्ट मस्करेनस मोंतीमाय. कोणीय मुद्दोम दिला तांची नांवां सुकोवन गेल्यानंतर तांणी मुखार येवचें आनी विगार बापातान वाद काडयो विनंती करता. मगच्या फिरगसगारांनो, आता आम्ही मिसाचें बलिदान सुरू करता. तुमचे लागीं म्हजी कलती विनंती आसा, मिसा वेळार कोणेय उलोवचें न्ही, पाटीन थंयसर कोणेय रावचें न्ही, उलोवचें न्ही. थंयसर ग्रूप जावं कोणीय रावनाकात, दया करून बसा. कित्याक म्हळ्यार म्हाका कोणीय उलयल्यार डिस्टर्ब जाल्यार मिस भेटूंक जायना. दया करून सुदासून उरचें. आनी तुमी मागा बाळका लागीं, सुमया लागीं मागा. कित्याक म्हळ्यार ही मिसाचें बलिदान देवान दिल्लें वर्तें देणें, देखून हें पवित्र बलिदान. हाचे परस दुसरें बलिदान ना, हाचे परस दुसरें मागणें ना. देखून हें बलिदान भोव भक्तीन तुमी आचरण करूंक आसा. हे मंटपांत ही मिसाचें बलिदान आसा. हांगासर उसलो खंयचोय संभ्रम ना, फकत मिसाचें बलिदान. भोव पवित्र देवाळ म्हूण चिंतून हें मिसाचें बलिदान भेटोवया. आनी तवळ येवच्या वर्सा परत आमकां हें मिसाचें बलिदान भेटोवंक अवकाश मेळटलो उडास दवरा. देखून भक्तीन ह्या मिसाच्या बलिदानाक वांटेली जाया. एकामेका खातीर मागया, एकामेकाच्या गरजां खातीर मागया, सोमेचीं बेसांवां जोडया.
आपलो बांकयतात वैतडार जमल्या पवित्र मंदिरांत या वेळार उल्हासून स्वागत करू रायांच्या रायार संतोषानं नातारा अंतरडा वरचढ आपलो बांकयतात वैतडार जमल्या पवित्र मंदिरांत या वेळार उल्हासून स्वागत करू रायांच्या रायार स्वागत जेजू बाका स्वागत देवा पुता स्वागत सोडगुंडारा स्वागत सर्गी राय कुंवरा स्वागत येशू बाळगा स्वागत सेवा पुता स्वागत सोडवणारा स्वागत सर्गिराय कुंवरा मनशांची सोडवण करच्याक बापान दादो पवित्रत्माचे सक्तीन मनीस जालो दुर्बळ गोरबांचे कवणेत जल्म घेतलो साखरे पीस भेटोंच्याक जावं मनशां मोदलो मनशाची सडवण करच्या पापान धाडलो पवित्रत्म्याचे सक्ती मनीस जालो दुर्बळ गोरवांचे गावणे जल्म घेतलो साखरे पीस भेटोंच्याक जावं मनशां मोदलो नमान देवा बापा नमान ताच्या पुता नमान पवित्रत्म्या नमान सर्गी प्रिय देवाक नमान देवा बापा नमान ताच्या पुता नमान पवित्रत्म्या नमान सर्गिग्री देवा मुगल भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक मुगल भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक देव बरी सांस मागता बळका जेजूच्या जल्माच्या परबेच्या संभ्रमे मेसाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता एका मनाची काळज जी जावन इमिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर विशेश करून मागया कालच्या दिसा कालच्या संजेर स वरार म्हाका घरांतल्यान फोन आयलें मांयक अटॅक जाला हुशार ना सिरियस आसा आस्पत्रे उरी जाय येताय गे म्हूण पूण हांगासर टॅबलो आसले वरवीं म्हाका वचूंक जावं ना म्हणें तुमी एडमीट करा मागीर येता म्हणें तशें काल जाताना मागीर वचूंक जावं ना तिका ICUन घालें तेची कंडिशन मस्त पाड आसा आज सकाळीं उठोवन मिसाचें बलिदान भेटोवन हांव गेलो आनी तिचें कंडिशन पळोवनूच आमकां गेल्ल्यांक मस्त बेजार जालें डॉक्टर मेळ्ळो म्हणालो तुमच्या मागण्याच्या बळान ती रेस्पॉन्ड करते आसा बरी जावंक आसा खंडीत बरी जातली भरोसो दवर मागा म्हणालो आनी आज तुमचे लागीं विनंती करता मागीर ICUंत आसा बरी जावन फाटीं येवंक आज ह्या संदर्भात तुमी मागत जाय म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता ह्या संदर्भार आज फेस्त मिसां दितात देवान आपणा केल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां सावन हे मिसाचें बलिदान भेटयतात प्रते रितीन हे फेस्त मीस भेटयतात तांची नांवां हे परी आसात आयवन फेर्नांडीस पोंपे वडो गिल्बर्ट मस्करिनस मोंतिमाई वडो रिचर्ड आयरीन डिसोसा वेलंकनी वडो लुईस आनी फिलोमेना फेर्नांडीस मिलारमाई वडो 66 वर्सांच्या जल्म दिसाक देवाक अर्गांसान मीस भेटयता कामील रेगो रुजाई वडो अर्गांसान मीस भेटयता
एलियस डिकोस्टा आणि कुटुंब कार्मेल वडो लग्न जिवीत असो संतोषो आज विशेष करून आचरण करच्या संदर्भार एनिवर्सरीक मीस दिता एल्डन आणि इमॅक्युलेट डिसोर्सा मोंती माई वडो अर्गसन मीस पेटयतात ग्लॅडसन गेल आणि क्रेसेन्सिया पिंटो रुसाई वडो लिओना पर्ल रॉड्रिगेस नितादर वडो एवलिन गोन्सालिस आणि कुटुंब वेलंकनी वडो मॅक्टन रॉड्रिगेस लुट्स वडो शनिल जसिंता डिमेल्लो वेलंकनी वडो नेविल डिसूज आणि कुटुंब मिलार माई वडो हे सर्व रेत्या बसोद मागया आम्हा समीस्त बसोद मागया जे कोणा मागतान बसिला हांगा सुगडास कडून तांचे बसोद या मिसेच्या बलिदाना वेळार मागया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुझे सोबे आसो मोगाच्या न्हू जेजूच्या जल्माचो संभ्रम आचरण करूंक आमी सुमेस्त हांगासर सांगाता जमल्या आयची देवस्तुती देव मनीस जाला आनी आमकां सडवून हाडून आयला म्हणलो संदेश दिता जेजूच्या जल्मा मुखांतर देवाची कृपा सगळ्या मनशा कुळाक प्रत्यक्ष जाल्या पातका वरवीं आमी सांडिल्ली कृपा तो आमकां हाडून आयला आमी सांडून घेतिल्ली तो आमकां दिवंक आयला आमी सर्व वर्त्या संतोषान आनी उल्हासान ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवया आनी क्रिस्ताक आमकां दिल्ल्या सर्गींच्या बापाक अर्गां दिवया सगळ्या संवसारार शांती समाधान रास करचे खातीर ह्या मिसा वेळार आमी मागया मगळ बाबडीनो उरतो संतोष आमकां आयच्या दिसा कित्याक देवाचो पूत ह्या संवसारांत मनीस जाल्लो ती वर्ती घडीत आमी आज संभ्रमता सगळ्यांनी संभ्रम म्हाका तुमकां आमच्या घरांत आमच्या समारा हर एक कडेन संभ्रम कित्याक जेजूचो जल्म सगळो संवसार संभ्रमचें एक फेस्त आसा जाल्यार तें नतलांचें फेस्त उडासोरीसे कित्याक अख्ख्या संवसाराक दबाजो कित्याक आमकां अभिमान आमकां गर्व कित्याक हो आमचो सुमी देव मनीस जावन आमच्या घरांत जल्मला म्हणलो संतोष देखून हे संभ्रमाचें फेस्त आचरण करतना ही मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी तयार जावया नितळ काळ समान आनी पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमी आमकांच तयार करून ऐतीं जावया आमी केल्ल्या पथकाची दूख धरया एक घडी बोरदोडे दांबा आमी केल्ल्या पथकाची दूख धरून सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदारा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सर सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात ओमचो अपराध ओमचो अपराध ओमचो बडवड अपराध ह्या पसोत बक्षिसां संवकार मरये सगळ्या आदिवदूतांनी बघता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करातून प्रार्थना मागता क्रिसमसाच्या रातीच्या मिसांत आमी आसा आमी केल्लें पातक एक घडी मोती काडया आमी दुखयलेल्यांक मोती काडया आमी बेजराई दिल्ल्या मनशांक आमी मोती काडया देवाची काकूळट म्हजेर म्हज्या कुटुंबाच्या सण्यांचेर निरंतर पडोवन दी म्हूण मागया आमचे हात अर्द्याचेर दवरया एक घडी बरदोडे दांपोवन तकली बगवया सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों
तुया एक घडी बोरदोळे दांपी आमच्या आमच्या गरजां खातीर ते समा खातीर आमी मागया. सर्गींच्या आमच्या भोव मोगाळ बापा, ही भोव पवित्र रात खऱ्या उजवाडाच्या परजळान तुवें भरली. कित्याक आयचे राती तुज्या एकल्याच पुताक काळोखान बुडलेल्या संवसारांत उजवाड कसो पाठयलोय. गोरवांच्या गोठ्यान तो अंकर मायेचो अस्कत बाळोक जालो, तरी तोच तुजे सारको व्हड आनी पदवेदार सर्गा संवसाराचो धनी म्हूण आमी तिरबावर्तान सतमानताव. देखून एक दीस सर्गार ताच्या संगता संपूर्ण उजवाडांत तुजी महिमा आनी संतोष बगूंक आमकां वर म्हूण आमी मागताव. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. उबला इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. काळोखान चलतल्या लोकांक एक उजवाड दिश्टीक पडलो. मरणाच्या सावळेच्या देशांत रावतेल्यांचेर एक उजवाड पांकलो. तुवें तांचो आनंद वाडयलोय, तांचो संतोश सोडयलोय. लुवण्याच्या सामायार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना उल्हासतात, तशें ती तुजे मुखार आनंद बरी जातात. कित्याक मिद्यानाच्या दिसा तुवें केल्लें तशें तांचें बारांचें झू, तांच्या खांद्या वयले लांकूड, तांचेर जुलूम करतेल्यांचो दांडो तुवें मोडून उडयली. धरणी जणजणतली सगळीं पांयां ताणा आनी रक्तान लोळयल्लीं वस्त्रां हुलपन वेतली आनी उज्याचो ग्रास जातली. कित्याक एक बाळक आमकां जल्मला, एक पूत आमकां दिला, ताच्या खांदार अधिकार घाला आनी ताका हें नांव दवरलां. विजमीत बूद दिनार, पदवेदार देव, सस्नीक बाप, शांतीचो कुंवार. ताचो अधिकार वाडत वेतलो आनी ताच्या राजान सदांकाळ शांती आसतली. दाविदाच्या सिंहासनार बसून तो आपले राज चलयतलो. आतां तांव निते काळी न्याय नितीन आनी प्रामाणीकपणान ते राज तो थीर करतलो आनी सांबाळटलो. दळबाराचो सोरेस्पोर आपल्या मोगाच्या बाळान हें सगळें करतलो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आज आमकां जल्माला तारो तोच क्रिसोमी. आज आमकां जल्माला तारो तोच क्रिसोमी. सर्वेस परत एक नवें गीत गाया. बोनिवसानो सर्वेस परत संगीतां गाया. परमेश्वरा हरसिया, ताचें नांव वाकणा.
देवाचे तारण दिसपडते गाजया जनाकामध्ये ताची महिमा प्रगट करा पर जा ताची विस्मिता कळया आज आमका जन्माला दारो तोच ख्रिस्तो मी आज आमका जन्माला दारो तोच ख्रिस्तो मी सांव पावलून तिताक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. मोगाळ भावा, सगळ्या मनशा कुळाक तारण हाडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्येक जाल्या. सर्व अधर्म आनी संवसारी आशा सांडून ह्या संवसारान मितीन नितीन आनी भक्तीन जियो आनी आमच्या वर्त्या देवाच्या आनी सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या महिमे बरीत येण्याक भागी बरवशान वाट पळोवन रावो ती कृपा आमकां शिकयता. आपणाकच ताणें आमचे पासत बलिदान कसो भेटोवन दिलो. सर कोटेपणांतली आमकां सोडोवचे खातीर आनी आपणाक मानवता आनी बऱ्यो करण्यो आदारूंक उर्बेतात आशिल्ली एक परजा विंगड करून दवरचे खातीर ताणें हें केलें. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. त्या दिसांनी अगोस्तू चक्रवर्तीने सगळ्या रोमी शहराचें जनगणन करूंक जाय म्हणून फर्माण धाडलें. हें पयलें जनगणन क्विरीन सिरियसू अधिपती जावन आशिल्ल्या काळार काडिल्लें. देखून समेस्तां आपलें नांव दाखल करूंक आपापल्या स्वंत गांवांक गेलीं. जुसे दाविदाच्या घराण्यासूं देखून गलिलियाच्या नजरेत शारांतावन जुदेयांत असलेल्या दाविदाच्या शहराक बेतलेमाक आपलें नांव दाखल करच्याक गेलो. ताचे लागीं करार जाल्ली ताची पत्नीन मरी ताचे संगता गेली. तवळ ती भरलेली गर्भेन. ती थंय आसतना तिचे प्रसूतपणाचे दीस भरती जाले आनी आपल्या प्रथम भुरग्याक एक पुताक प्रसूत जाली. ताका तिणें फळयांनी गुटलावन एक कावणेर न्हिदयलो, कित्याक छत्रांत तांकां जागो मेळोंक नासलो. त्याच गांवच्या मैदानांनी थोडे गवळी जागे रावन आपल्या हिंडांचेर रातीची राखण करनासले. तवळ एकाच शाणे
सर्वेस्पर असो एक दूत तांचे मुखार उबो जालो आनी देवाचो प्रकाश तांचे भोंवती फांकलो आनी ते भियान तरतरले. तो दूत तांकां म्हणालो, भियेनाकात, पळया, सगळे परजेक ओर संतोशाची खबर हांव तुमकां हाडून आयचे राती दाविदाचे नगरी तुमकां एक तारो जल्मला, तस्सो क्रिस्त सोमी. आनी वो तुमकां एक गुर्तो फळयांनी गुट लावन कावणे न्हिदायलेलो एक बाळक तुमकां मेळटलो. तितल्यार एकाच साणें देवदूता सांगता सर्गींच्या दळबरस व्हड एक जमो दिश्टी पडलो आनी देवाची स्तुती करीत म्हणालो, महिमा देवा खातीर उन्नती आनी शांती देवाक मानवल्यात त्या मनशांक संवसारी. देवाचें उतर मायक ऑफ. क्रिस्त थंय म्हणजे मोगाच्या भुरग्यांनो, भावांनो आनी भयणींनो, तशेंच ह्या माध्यम मुखांतर इमिसाचें बलिदान भेटयतल्या सर्व भक्तिकांनो, नातालांची रात आम्हा हर एकल्यांकी एक संतोशाची रात. वय गे न्ही? तुमकां पळयतना इतलो संतोश जाता. तुमी कितले सुबीत न्हेसोन आयल्यात, कितले सुबीत. कितले जाणां तुमी सिलोना वचून बरे केस काडन, काड पुरा सेट करन, केस पुरा काळे करन आयल्यात. कितली तुमी ब्युटी पार्लराक गेल्यात. कितले सुबीत करून तुमी साडयो, जायते जण सूट घालून आयल्यात न्ही गे? वय गे न्ही? हां, म्हाका एक गोश्ट आसा. आमी ल्हान आसतना नातालांच्या फेस्ताक मिसाक येचें आसलें, पूण त्या दाळा मोद्या रातीर मीस गोत्या तुमकां. 11 वरां रातीर मीस जाताना 12-1 मागीर उजवाडटा म्हणसर खारी ICMचें त्या दाळा यूथ संघा म्हूण आसता. आनी जेवण जावन आनी पुरा जाल्या उपरांत जेम येवची आमकां भुरग्यांक चड खेळून पुरो जाल्ल्या भुरग्यांक जेम येवची. माय मिसाक उठय जायते, हांव इल्लें न्हिदता म्हणचें आनी न्हिदचें. उठचें केद्या दाळा सकाळीं न्हिद, माय उठयत ना. पळया दुसरे दिसा उठोवन गे रातीचो संभ्रम म्हणतो ना, बारी बेजार देखून कितें करचें आसलें, न्हिदचें नासलें. घडी उदक मारन 9 वरां आरती गरजेचें जावचें आनी ते सर खेळचें वयतना आनी सुबीत गेल्लें उस्तर मातयेंत मेळोवचें आनी मिसा बसचें आसलें. पूण जाल्यार हो संभ्रम म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, व्हरतो संभ्रम. एक फावटी हांव मुंबयतावन आयिल्लो पेस्ताक बरो एक सूट शिवयलो. कळ्ळें की? सूट शिवयलो क्रीम कलर असो रातीच्या फेस्ताक घालूंक. आनी तो पॅण्ट आनी इस्त्री करना थंय मेजार दवरलो. कोण एकलो आयलो आमच्यात कुटुंबाचो, ताणें इस्त्री केली ताच्या उस्तराक आनी इस्त्री उमतेंत म्हज्या सुटा वयर दवरून सीदा गेलो. हांव वरसून आतां सूट घालूं येता म्हणटा हांगा ओडलो दंपलो. सूट घालूंक जावना, पूण जाल्यार टाय घालून गेलो. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां आमच्या जिवितांत ह्या संभ्रमाचे थोडे उडास आसात. कित्याक हें दादोसकाय दिवचें फेस्त, संभ्रम दिवचें फेस्त. आज हांगा मीस जाल्या उपरांत ICMचें कार्य आसतलें. उपरांत तुमी घरा येतल्यात, संभ्रमान जेवतल्यात, संभ्रमान संतोशान आयची रात करशितल्यात. कित्याक सोम्याच्या जल्माची परब. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या परबेची इतिहास तुमकां कळीत आसा गी? ही परब केदाळा आचरण आयिल्ली. पळय सभेंत 2 परबो आसात. गद्दाळ्यान आमी आचरण करच्यो 2 परबो. खंयच्यो त्यो? एक नातालांचें फेस्त, मागीर एक पास्कांचें फेस्त. हातूंत खंयचें पयलें फेस्त? नातालांचें फेस्त पयलें फेस्त. होय गे? हा, पळय सभेंत पयलें आचरणाक आयिल्लें फेस्त पास्कांचें फेस्त. मरी मगदलाक जेजू जिवंत जाल्लें तें घडीत सिसांक दाबाजाचें, संभ्रमाचें, संतोशाचें. आनी पास्कांचें फेस्त पवित्र सभेचें अत्यंत पवित्र आनी भोव प्रमुख पयलें फेस्त. आनी हें पास्कांचें फेस्त पवित्र सभेच्या
उरलेल्या सर्व फेस्तांक एक दारवटो देखून 40 दिसांचो दंडवणी उपास करून ह्या संभ्रमाच्या फेस्ताक पास्कांच्या फेस्ताक आमी राखून रावता. नतलांचे फेस्त उपरांत येवचे. नतलांचे फेस्त खंयच्या तारखेक येता? हा खंयच्या तारखेक येता? डिसेंबराच्या 25 तारखेर. पास्कांचे फेस्त खंयच्या तारखेक येता? सांगूंक जायना. पास्काचे फेस्त पाटी पडटा मुखार पडटा, पाटी पडटा मुखार पडटा. कित्याक? पास्कांच्या राती आकाशाचेर संद्र सगळो आसूंक जाय. कळ्ळें गी? संद्र सगळो आसूंक जाय. देखून त्या संद्रमा खातीर फेस्त पाटी मुखार वेता. कित्याक तें संभ्रमाचें फेस्त, बोवार्थाचें फेस्त आनी अत्यंत भोव पवित्र आनी दबाजीक. देखून त्या दिसा कितलीं वासपां आसात? 8 वासपां आसात. आनी संभ्रम म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. पूण हें फेस्त केदळा आचरणाक आयिल्लें 4थ्या शतमानांत क्रिस्त शका 325 इस्वेंत लगभग त्या इस्वेंत 4थ्या शतमानांत हें फेस्त आचरणाक आयिल्लें. तेदोळ पर्यंत हें फेस्त आचरण करनात लेगी. तेदोळ पर्यंत रोमी पर्जा रोमागार रोमी साम्राज्य तवळ पर्यंत हें फेस्त सूर्यदेवाक मान करून हें फेस्त आचरण करतले. सूर्यदेवाक कळ्ळें गी? सन गॉड म्हणटात पळय, सूर्यदेवाक हें फेस्त मान करून आचरण करतले. आनी जेन्ना चक्रवर्ती कॉन्स्टंटायन क्रिस्तांव धर्म स्विकार करता, कथोलीक धर्म स्विकार करता, तो ताच्या सगळ्या पर्जांक सांगता तुमी कथोलीक भावार्थ स्विकार करी जाय. आनी डिसेंबराची 25 तारीख आमी संभ्रमचें तें फेस्त सूर्यदेवाक मान करून संभ्रमचें तें फेस्त ह्या फुडार सोम्याच्या जल्माचें फेस्त जावन आमी आचरण करतले. हांव सोम्याच्या कित्याक म्हळ्यार सोमी ह्या संवसाराचो उजवाड. अंधकारान भरलेल्या ह्या काळोखान भरलेल्या संवसारांत सोमी उजवाड जावन ह्या संवसारांत आयलो. देखून आयच्या दिसा आमी हांगा नखेत्रां कडेन येता. नखेत्र कितें? उजवाडाचो संकेत. नखेत्र उजवाडाचो संकेत. देखून आयच्या राती आमी जाता तितली नखेत्रां घालता, 20 दिवे जळयता आनी जेजू क्रिस्त उजवाड म्हणून प्रगट करता. देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आयच्या ह्या राती जेजू उजवाड जावन आयलो. देखून चक्रवर्ती कॉन्स्टंटायनान हें फेस्त उजवाडाचें फेस्त म्हूण थारायलें. देखून पवित्र सभा कितें म्हणटा? काळोखान बुडलेल्या संवसाराक उजवाड कशें सोम्या जेजूक देवान पाठयलो आनी आज उजवाडाची रात कशें संभ्रमता. वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजू खंयसर जल्मलो? खंयसर जल्मलो? खंयच्या शारांत ते? बेथलेम शारांत. बेथलेम शहर इस्रायलांत आसचें तें आतां पॅलेस्टिनांत आसा. हें शहर बेथलेम शहर कोणाचें शहर? कोणाचें शहर? रायांचें शहर. कोणाचें? रायांचें शहर. दावीद रायाचें शहर. दावीद राय बेथलेमांत जल्मलो, बेथलेमांत वाडुल्लो. आनी हें बेथलेम शहर रायांचें शहर म्हणून आपयतात. देखून जेजू एक राय. वय की न्ही? जेजू एक राय. जेजू एक राय. देखून हो नोव्हेंबरांत निमाणो हप्तो अद्वेंत काळ सुरू करच्या पयलें आमी हांगासर क्रिस्त राय म्हणलें फेस्त आचरण करता. आख्ख्या सगळ्या सर्वांचो राजा, सर्गीचो आनी भुमीचो, सर्व भूमंडळाचो एक राय, तो क्रिस्त राय म्हणलें सत आमी परगडता. देखून तो बेथलेमांत जल्मलो. बेथलेहेम हिब्रू भाशेन बेथलेमाक एक शब्द जाता. बेत म्हळ्यार कितें?
हां बेत म्हळ्यार बेत म्हळ्यार बेत म्हळ्यार कितें घर कर बेत म्हळ्यार कळ्ळें गे BETH बेत. लिहेम म्हळ्यार कितें लिहेम म्हळ्यार कितें उंडो उंड्याचें घर. जेजू बेतलेमा जल्मलो उंड्याच्या घरान. उंड्याच्या घरांत जेजू कितें जावन जल्मलो उंडो जावन जल्मलो उंडो. पळय देखून तो म्हणटा हांव जिवीत असो उंडो हांव जिवीत असो उंडो. म्हाका खाता तो केदींगस बुकेवसो ना ताणेवसो ना. हांव जिवीत असो उंडो. हो जिवीत असो उंडो बेतलेमाच्या नगरी भायर जल्मोंक साथ दिना. देखून उंड्याच्या घरा जिवीत असो उंडो जावन जल्मलो जेजू. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आज आमच्या ऐसेमाच्या तरणाट्यांनी बोवापूर बायसो गर्दनार गोठो केला. शाबासकी तांकां बोवापूर बायसो. आनी ह्या गर्दनाच्या गोठ्यांत आमी पळयलें जाल्यार बरो संभ्रम आसा थंयसर. पूण जेजू बेतलेमाच्या नगरी खंयसर जल्मलो खंयसर जल्मलो हां गोरवांच्या गोठ्यान जल्मलो. गोरवांच्या गोठ्यान. कित्याक जेजू गोरवांचो गोठो विणता. जेजूक मन केल्लें जाल्यार रावळेर जल्म तें आसलें. जेजून मन केल्लें जाल्यार खंयच्याय छत्रांत ताका जागो मेळटो. जेजून मन केल्लें जाल्यार कोणी एकलो दानी उदार मनसो जेजूक जल्मोंक सुवात दितो. पूण जेजून तें प्रयत्न केले ना. कित्याक प्रयत्न केले ना? कित्याक म्हळ्यार जेजून गोरवांच्या गोठ्यांतच जल्म जाय म्हण निश्चित केल्लें. हांगासर कितें दिता गर्दनाचो गोठो आमकां कितें संदेश दिता? आदी आमचे लागीं पुरा गोठे आसले बरे बरे गोठे न्ही गे वय गे आसले गे ना. ते गोठ्यांत गोठो म्हणटाना कितें आसता गोठ्यांत? हां गोरवां आसात. मागीर हां गोरवां आसात. मागीर कितें आसा? कवण आसा न्ही गे. बरी बरी कवण आसताली पयलें न्ही गे. कवण 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 म्हळ्यार कितें? कवण म्हळ्यार कितें? कवण शब्द ताचे शब्दाचो अर्थ कितें? कावची वोण. कावची वोण. थोडे पटी कावणीची वोण बरी आसता. व्हडल्या थोडा बरी आसताली पयलें कवण. कांय थोडे ताका मोरग्यो दवरताले. हां खंयच्यो? मातयेच्यो मोरग्यो दवरताले. मातयेच्यो मोरग्यो थोडे पटी हे रेडे कोणून कोणून थोडे पटी दोंपळे करताले मातयेचे मोरगेक दोंपळे. देखून मागीर सिमिटेची करूंक सुरू केले. थोडे कांय फातरांचे दवरताले. कवण कावची वोण पळया. आनी कितें आसा गोठ्यान? गोरवां आसात. कवण आसा. मागीर कितें आसा? कवणेर बातेन आसा. पेंड आसा. तण आसा. उदक आसा. मागीर कितें आसा? हां गोठ्यान कितें आसा? सारें आसा. आतां शेण आसचें. पयलें सारें आसतालें. आमच्या काळार गोठो म्हणटा आसतना कितें घालताले? हां कोली घालताले. गिमांत पुरा गुड्याची कोली रास करून ती ओडलीन कुटे बांदताली. मोडे व्हडले कुडें करून आडयेंतल्यान उस्पून 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 बारीक सकयल बारीक वयर व्हडलो गोपूर आसले बरे आसताले. थोडे वटे वचून व्हडलो कोट मारची उदंत पडटाले. बरोवंक सुलाब न्ही न्ही गे. हां आनी ती कोली गोठ्या घालची. त्या कोलयेंत गोरवां न्हिदतालीं रेडे न्हिदताले. ना जाल्यार सोप घालसो. कोली ना जाल्यार सोप घालसो. आनी ह्या सोपांत आनी कोलयेंत बरसल्लें सारें. आनी ते साऱ्यांत कोण न्हिदतालीं? गोरवां न्हिदतालीं वय गे. तांदे पडलेलें बातेन खातालीं वय गे. आनी त्या गोरवांक त्या पाड्यांक रेड्यांक तें सारें मेळ्ळें म्हूण गोत्तालें? गोत्तू ना. तांदूळ न्हिदचें तांदूळ गावचें तांदूळ तूं आसचें. पळया तांकां तें मेळ्ळें म्हूण गोत्तू नातलें. आतां जेजू पळया खंय जल्मलो? हां गोरवांच्या गोठ्यान जल्मलो. आनी मुरयेन ताका खंय दवरलो? खावणेर दवरलो. कित्याक दवरलो? हां कित्याक दवरलो? खावंक दवरलो. खावणेर दवरचें खावंक. जेजू जिवीत असो उंडो तिणें खावणेर दवरलो. खावणेर खावच्याक.
आनी गोट्यांत आसली मनशां गोट्यांत आसली मनशां ती कोण मनशां आनी मनशां कोण भाग्यवंत न्ही पातकी मनशां खोटेपणाची मनशां मेळेपणाची मनशां आनी ह्या पातकी मनशाक आपूण पातकांत आसा म्हणून कळीत नातलें आपूण मेळेपणांत आसा म्हणून कळीत नातलें आपूण कुसड्यांत लोळटा म्हणून कळीत नातलें आपूण एक मेळी जिवीत जियेता म्हणून कळीत नातलें देखून हो मनीस त्याच मेळ्यांत न्हिदतालो त्याच मेळ्यांत उठ्ठालो त्याच मेळ्यांत खातालो आनी एक गोट्या सारकें एका गोट्या सारकें जिवीत तांचें देखून देवाचें उतर म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो हांगासर पळया हो गर्दनाचो हो गोरवांचो गोठो आसा पळय हो संवसार हो गोरवांचो गोठो संवसार आनी ह्या संवसारांत आसली मनशां पुरा गोरवां ह्या मनशाक मेळ्ळेपण कितें म्हूण गोत्तू ना पातक कितें म्हणलें गोत्तू ना त्या पातकांत खाता त्या पातकांत न्हिदता त्या पातकांत जियेता तें पातक म्हूण ताका कळीत ना देखून जेजू जिविताचो उंडो जावन ह्या खावणेर जल्मलो आमी सर्वांनी ताका खायजय देखून जेजू म्हणटा जो कोण म्हाका खाता तो सासनाक जियेतलो देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो जेजू ह्या संवसाराक कित्याक आयलो पातकाच्या मेळेपणांत कुसलेल्या लोकांक वयर काडूंक ताका नितळ करूंक तांचें जिवीत परिवर्तन करूंक आनी तूं त्या मेळ्यांत आसाय मेळ्यांतलो भायर ये म्हणून दाखोवच्या खातीर जेजू म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो गोरवांच्या गोठ्यांत जल्मलो आमकां एक लिसांव दिवच्याक देखून स्नानीक जोवलांचें स्नान घेवन जेजून कितें म्हळें तुमची पातकी जी निसंडा बरी खबर सतमाना सर्गीचे राज्य लागीं पावलां तुमची पातकी जी निसंडा बरी खबर सतमाना सर्गीचे राज्य लागीं पावलां आनी जेजू कितें म्हणालो पातकी मनशांक परिवर्तन करचें प्रयत्न केलें मेळ्या गोठ्यांत कुसुल्ल्या सारांत लोळटलो जाकेव आसलो जाकेव आनी ह्या जाकेवाक जेजून म्हळें तूं मेळेपणांत आसाय तूं कुसड्यांत आसाय तुवें भायर येसय आनी जाकेव समजलो आनी जाकेव त्या मेळेपणांतलो भायर आयलो आनी म्हणालो सोम्या म्हाका बक्षी जे कोणाक नुकसान केलां 4 वाट्यांनी फाटीं दिता आनी म्हजें आसलेल्यान तें अर्दें विकून दुर्बळ्या वांडटा पळया म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो कसलें परिवर्तन थंयसर पळया जाकेवाक कळ्ळें हांव कुसुल्ल्या मेळ्या गोठ्यांत आसा भायर येसय समारिताची स्त्री कुसुल्ल्या त्या साऱ्यांत लोळटाली आनी ह्या समारिताच्या स्त्रियेक जाकोबाच्या बांयच्या काट्यार जेजून कितें केलें तूं एका कुसुल्ल्या साऱ्यांत आसाय मेळेपणांत आसाय कुसड्यांत आसाय तुवें भायर येजय तुवें आनी ती समजली म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो परिवर्तन जाली मागदेलाची मरी म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो प्रद्वारा सांपडलेली स्त्री कुसुल्ल्या मेळेपणां लोळटली पळया जेजू लागीं येता आनी म्हणटा म्हाका बक्षी आनी जेजू म्हणटा हांव तुका बक्षीत आनी पातक करिनाका आनी त्या मेळ्या गोट्याक वचनाका आनी त्या मेळ्या कुसडाक वचनाका कित्याक तूं थंयतोन भायर आयल्याय पळय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो बरो अपुरबायसो संदेश जेजू आयच्या दिसा ह्या गोरवांच्या गोट्या जल्माच्या मुखांतर मनशा कुळा दिता पूण मनीस समजोंक शकना आज भोव अपुरबायचे गर्दनाचे गोटे करता पूण दीस रात वावुरता पूण आमचें जिवीत आमी बदलिना आमी आजुनूय जेजू गोरवांच्याच गोट्यान आसा गोरवां इंगड आमी इंगड म्हूण चिंता ना देखून येदो व्हडलो स्वामी सारका संवसार असो धनी एका ल्हानशा गोरवांच्या गोठ्यान जल्मोंक साध्य आसा गी ना तो संवसारांत जल्मलो गोरवांच्या गोठ्यांनी संवसार म्हणल्यार गोरवांच्या गोठ्यांत खंयचोय धाकटो गोरवांचो गोठो ताका जागो दिवंक साध्य ना हें आमी मतीन दवरूंक जाय देखून आमी गर्दनाचो गोठो केल्यार पावना तातूंत नखेत्रां गेल्यार पावनात पूण आमचें जिवीत बदली जाय आमी त्या मेळेपणांतले भायर येवंक जाय भायर येवंक जाय फाटल्या 4 आयतारांत हांव स्नानीक जुवांव अरण्यान बोब मारतलो थाळो जालो
अरण्यान भोप मारतलो थाळो तुमची पातकी जी निसांडा मेळेपणांतले भायर येया जोगदान न्हंयत पवित्र स्नान घेया तुम्ही जे येतल्यात पण कोणी ताडसो थाळो आयकूंक तयार ना जाले देखून तो म्हणालो हत्त आग्याच्या पिलानो येवंकसच्या क्रोधातून बाचाव जाता म्हणून तुमकां कोणें सांगला रुखाक कुराड मान जाल्या पडोवंक मात्र बाकी आसा म्हणल्यार सत स्नान हिसोवंक दिता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमी गद्दड्यान सोम्याच्या परबेचे दाबाजो चलयल्यार फावना पण असो उद्देश आमी समजूंक जाय जेजू कित्याक ह्या संवसारी आयलो जेजूचें मिसांव कितें मनशा परिवर्तन करचें सर्ग सांडून हेमकोंडाच्या वाटे कुशीन गेल्ल्या मनशाक परत फाटी हाडून सर्गीची वाट दाखोवचें तें मिसांव जेजूचें आनी आज सगळ्या संवसाराक जेजू उक्त्याने मिसांव परगट करता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून पळयात थंयसर मनशाच्या आराधनाची जेजू गरज पडोवंक ना मनशाच्या वगळापाची गरज पडोवंक ना जेजूक फकत पळयात थंयसर बातेनाच्या घुसीचो परमळ ताका स्वाद दिवंक शकलो बातेनाच्या घुसीचो परमळ ताका खंयच्याय ब्लँकेटीची वा खंयच्याय गजडेची वा खंयच्याय बेड्डाची गरज ताका पडोवंक ना फकत ताका गोरवांच्या उस्वासाच्या उबेची गरज पुरो गोरवांच्या उस्वासाची उब ताका आराम दिवंक शकली म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तशें म्हळ्यार गोरवांचें इनोसन्स गोरवांचें एक सत्तीपणो गोरवांचें एक सत्तीपणो गोरवांचें एक पवित्रपणो कित्याक एक गाय एक जानवर देवाक खेदाळे विश्वासी देवाक अविश्वासी जाल्ले ना पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो एका गायान कितें काय जाय एका गायन बातेन काय जाय थंड काय जाय उदक पिये जाय थाळणें पिये जाय आनी ताणें कांय पेंड काय जाय गाय कितेंगस तुवें बिर्याणी दवरल्या बिर्याणी खायना कितेंगस तुवें दुकरामास दवरल्या दुकरामास खायना गायक तें नाका देवान कितें सांगलां तें मात्र ती खातली तशेंच म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो खंयचेय जानवर जावं पेटो आसा पेटो मासी खाता शीती खाता इडली खाता भज्जे खाता पण पेट्याक एक 90 ओतून दवर पळय पिवोवन दी बळ्या सोरो पिवोवन दी बळ्या बिलकुल साध्य ना कित्याक देवान सांगलां तूं मांस खा तूं रांदय खा पूण हें तुवें पिवंक नजो आनी तूं पियेनाय पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां देवान सांगलां तुका बरें दिसता तें कर पूण एक उडास्तवर सर्गींची वाट आसा ह्या रुखाचें फळ केल्यार तूं मरतलोय उडास्तवर खायनाका म्हूण हांव सांगिना पूण त्या रुखाचें फळ केल्यार तूं मरतलोय कित्याक मनशाक स्वतंत्र दिलें फ्रिडम दिलें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो बरें करयेत वायटय करयेत बरें करताय जाल्यार सर्गींचें रास वायट करताय जाल्यार हेमकोणाचो उजो नासाचो उजो देखून तुजे मुखार हांव आशिर्वाद आनी शिराप दवरतां तुजे मुखार मरण आनी जिवीत दवरतां खंयचें जाय तेवीस आशिर्वाद विणताय जिविताक उरतलोय शिराप विणताय मरणाच्या कस्तीक पावतलोय तुका सोडुल्लें पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो मनीस कितें करता मनीस आपणाच्या फायद्याचें करता म्हाका खंयचें फायद्याचें आसा तें करता लिवर फुटलां लिवर गेलां लिवर डॅमेज आसा सोरो पियेन जो म्हूण दाखतेर सांगता बायल सांगता भुरगीं सांगतात आनी वो आयकना आनी वो पियेता जाल्यार तसो नास तसो पोंडू तो कोणता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो उडास्तोरीस देखून देवान आमकां जाणवाय दिल्या देवान आमकां स्वतंत्राय दिल्या देवान आमकां फ्रिडम दिला बेश्टेच तें होगडोंक न्ही बेश्टेच तें पाड करूंक न्ही देवाक दुखोवच्याक न्ही म्हाका देवाक संतोश पुरीत करच्याक देखून जेजू म्हणटा कितें म्हणटा तुमी बरें करूंक जाय जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला तुमी एकामेकाच्या मोगांत जियोंक जाय मोगांत आनी हातूंत जियेल्ल्यांत तुमी म्हजीं भुरगीं म्हूण दाखोवन दितल्यात देखून वसा सगळ्या संवसारार मोगाचो संदेश प्रसार करा
प्रसार करा. तुमकां दुख येयल्ल्या पासत मागा, तुमकां दग दितेल्या पासत मागा, तुमकां शिरापतेल्या पासत मागा. तांकां बक्षिया आनी तुमकां बक्षाणें मेळटलें. तांच्या पासत मागा. सेवा करा एकामेकाची. गरजेवंतांक आदार दिया. हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव ताणेल्लो तुमी म्हाका पिवंक दिलें, हांव उक्तो आसलो तुमी म्हाका पांगरोंक दिलें, हांव बंदीत आसलो तुमी म्हजी भेट केली, हांव अस्वस्थ आसलो तुमी म्हजी सेवा केली. केदाळा सोम्या केदाळा. आनी जेजू म्हणटा जें कितें तुमी म्हज्या ल्हान भाव भयणी केलें तेंच म्हाका तुमी केलें. आनी देखून तो म्हणालो येया तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद पडुल्ल्यानो. पण आशिर्वाद मागतल्यांची कामां ती भुकेल्ल्यांक जेवण, ताणेल्ल्यांक पिवण, आनी उक्ते आसलेल्यांक पांगरण, आनी बंदेत आसलेल्यांची भेट पिडेस्तांची सेवा. दाव्यांक आशिल्ल्यांक म्हणटलो तो म्हजे सरशिले पयशे रा तुमी शिराप पडलेले न्हू. शिराप कित्याक हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिवंक ना, हांव ताणेलो तुमी म्हाका पिवंक दिवंक ना, हांव बंदेत आसलो तुमी भेट करूंक ना, उक्तो आसलो पांगरोंक दिवंक ना, हांव पिडेस्त आसलो म्हजी सेवा करूंक ना. केदाळा सोम्या केदाळा. आमी गर्दनाच्या गोट्यान तुका राखून रावल्या, आमी इगर्जीन तुका राखून रावल्या, जे लोकांना राखून रावल्या, खंय आसलोय. आनी जेजू म्हणटा जें कितें तुमी म्हज्या भाव भयणीक केलें ना तें म्हाका तुमी केलें ना. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या क्रिस्मसाच्या दिसा जेजू आमचे तावन कितें आशेता. तो आमचे तावन गर्दनाचो गोटो आशेना, तो आमचे तावन एकत्र आशेना, तो आमचे तावन व्हडलो संभ्रम व्हडलें जेवण आशेना. तो आशेता आमचे तावन कलतें काळीज. पेल्याच्या मोगान भरलेलें, पेल्याच्या सेवेन भरलेलें, देवाच्या मोगान भरलेलें, पेल्याच्या सेवेन भरलेलें काळीज तो आशेता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. तें आशेता तें आमी ताका दिवंक जाय. तें आमी दिवंक जाय. तीच ताका आमी दिवची. ताच्या जल्मा दिसाक वर्ती खाणीक म्हणल्यार आमी समजूंक जाय. देखून आयच्या दिसा आमी गयता ल्हाना भावा भयणी थंय मेळ्ळो जेजू मोजो बाळ मोरयेसो रडच्या बाळशाच्या रुदान तो मेळ्ळो. कश्टलेल्या मनशाच्या काळजान तो मेळ्ळो. वळवळतेल्या एका मनशाच्या जिवितान मेळ्ळो. खंयसर मार्गादेगेर कचऱ्या डब्यांत वाटेर अनाथाश्रमांत थंय हांगा तो मेळ्ळो. आनी ह्या सोम्याक आमी सोदून वचूं जायी. त्या सोम्याक सोदून वचूं जायी. आनी खंय व्हडल्या वंठी भितर रवळ्यारांनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो म्हणल्यार सत आमी जाणा जावंक जाय. आज आमी कुसवार केला जावंक बरो, कुसवार केला जावंक बरो न्ही. तो वांट लागीं ना गोतून आमी केला जावंक बरो. पूण आदी एक काळ आसलो कुसवार केल्यार एक नेवरी गी, एक लाडू गी, एक कुकीस गी, 4 गुळयो गी, सगळ्यांक वांटले कुटुंबाच्यांक. आजकाल कितले वांटा गोतू ना. 15 पैकी अंडी दितले म्हाका अंडी दिवं ना थोड्यांनी. हां पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळय एक संतोश वांटून घेवचें नतला बेस्ताची दादोस काय. पयले एका काळार आमी ग्रिटींग सांगत धाडटले हांव न्ही गे. हां सुबीत करून बरोवन ताचें नांव बरोवन बरें करून स्टारांक घाल सुबीत करून ग्रिटींग शॉपार वयतालें हांव. सुबीत करून ग्रिटिंगां सोदतालें हांव आनी हांवें बरें करून एड्रेस बरोवन सुबीत करून धाडटालें हांव. तातूंत मोग आशिल्लो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, मोग आशिल्लो. आज कोणी धाडली मॅसेज फॉरवर्ड टकक्क तुजी न्ही फॉरवर्ड करची डंप करची आनी आमकां इतली मॅसेज येता कोणाची म्हणून तूं गोतूना. तातूंत मोग ना. वापूर बेस्ट कुसवार दांड दिताले खाताना खुशी जाताली. आजकाल कुसवारा राखोरो म्हणजे कोणी दांडिना. आपणें केल्लो कुसवार आपणें करचो नातल्या बेकरेन साडसो इल्लोसो खावचो. हां हांव म्हाका देव समेस्तांक म्हणलें चिंताप. तें क्रिस्मसाचें संभ्रम न्ही म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून आज एक घडी बरदोळे दामपया आमी. जेजू आपुरबायाची आज संदेश आमकां दिता. क्रिस्मस म्हळ्यार कितें, नतलांचें फेस्त म्हळ्यार कितें, ह्या संवसारांत नवाल म्हळ्यार कितें. नतल म्हळ्यार नवाल म्हळ्यार मिरकल. हें कितें संभ्रम न्ही, फकत संभ्रम न्ही. हाच्या संभ्रमा फाटल्यान जबाबदारी आसा, रेस्पॉन्सिबिलिटी. उडास दवरा. क्रिस्मस इज नॉट द सेलिब्रेशन बट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी म्हणल्यार उडास दवरूंक जाय. कसली जबाबदारी? पत्कातान परिवर्तन जावची जबाबदारी. जेजू आयले मिसांव तें पत्कातान परिवर्तन जावची जबाबदारी आमकां सोम्यान दिल्या. त्या जबाबदारेन जिवंक त्याची कृपे दिनी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. उबी रावया. तर एका देवते आसलो भावार्थ आमी उसारया. एक घडी बोर दोळे दांपया.
हांगासर आज एकाच देवा सतपांदा म्हणटाना जेजू आज अवकार मेळचे मरी उदेरी तो मनीस जालो म्हणटाना सकडांनी साध्य जाल्ल्यानी दिमी मोडची कोणाक दिमी घालूंक जायना आनी तो लोकार थंयच रावचें सडाव दिमी गेल्यार बरें पळया ट्राय करा ओके आतां आमचो बाबार्थ उसारया एकाच देवाक सतमंता सर्पद्वेदार बाप तो सर्गांनी प्रितिमेसो दिसत्या ना दिसत्या सर्वस्तू सोरस्तार आनी एका सुम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलो स्फूर्तो सर्कळा आदी बापातान सलमला देवातून देव उजवाडातून उजवाड खऱ्या देवातून बसल्लो करो देव तो देवातून जल्मला ताका रुसूंक ना बापाच्या सई बसो ताचे वरवीं सर्वस्तू केल्यात आम्हा मनशां बसोत आनी आमच्या सुडोऱ्यां बसोत सर्गांतून देवलो आनी पवित्रात्म्या वरवीं अवकार मायाची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो उभी रावया आनी आमचे बसोत 5 बिला ताका घालताने म्हणलो आनी तो तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जालो सर्गार सुडलो आनी बाबाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मरसिबी करूं वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे रेजवडके शेवट आसचो आनी पवित्र आत्म्या सतमानता ईश्वरानी जीव दता तो बापानी पुता तावन निपसला बापानी पुता बराबर ताकाय समासारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रभाते वरवीं तो उलयलो एकच पवित्र कथोलीक आनी धर्मदुतां वरवीं स्थापलेले सभे सतमानता पदकाच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विस्वासू रावता आमेन ह्या विस्वासान ह्या भावार्थान ह्या संभ्रमाच्या राती आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा सर्गीच्या बापाच्या पांयांतळा समर्पिया तुमची जबाब सांगता बापा आमचे मागणे सर्गीच्या बाप्पा पवित्र सभा सोलनवरच्या पाप सैबान आणि सर धर्मीक वडिलांनी करच्या गवळीक वावरा वरवीं समेस्त परजेक आत्मीक जिवितांत वाडोवंक आनी क्रिस्त थंय आकर्शीत करूंक आनी ताचे थंय मोगाचो संबंद वाडोवंक आदार जावं दी म्हूण मागतां बापा आमचे मागणे राष्ट्राच्या सर राजकीय फुडाऱ्यांनी निस्वार्थी मनोभावान तांच्या परजेच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आनी सगळ्यांनी सत आनी नितीचे आडलते चलोवंक तांकां उदार मोन दी म्हूण मागतां बापा आमचे मागणे तुझ्या पुता क्रिस्ताचे वळख नासतना जियोवच्या सर लोकांनी ताची खरी वळख धरन ताचे शिकवणे पाळो दिवंक आनी तोच करो आनी एकलोच सोडोनदार म्हूण मानून घेवंक तांकां सर्वांक तुज्या आशिर्वादांनी बर म्हूण मागतां बापा आमचे मागणे आमच्या सर भुरग्यांक आनी युवजणांक तुज्या पांयांतळा समर्पितां तांणी तुज्या पुताचे वाटेन चलून ताचे परी जाणवयेन आनी शाणेपणान वाडोवंक तांकां तुज्या उजवाडान बर म्हूण मागतां बापा आमचे मागणे एवकरिस्ताच्या मेजाबोवारी हजर जाल्लेल्या आमी समेस्तांनी तुज्या पुता जेजूच्या जल्माचो संभ्रम एक कुटुंब जावन संभ्रमुचे हे घडये आमी सर्वांनी भगवंत कुटुंबाची देख घेवन आमच्या कुटुंबान मोगाची आनी समाधानाची मनशां जावन जियोवंक जाय अशी कृपा दी म्हूण मागतां बापा आमचे मागणे तुझ्या पुताच्या जल्माचे परबाचरण करच्या वक्ता ताणें हाडिल्ली शांती समाधान सोर परजेक वांटोवंक आनी ह्या मुखान
तुज्या शांती संबंधाचे दूत आमी जायसे तुज्या खुरपेन आमकां भर म्हण मागता बापा आमचे मागणे तुझ्या पुता जेजून कश्टातल्या निराधारी आणि विविध रीतीच्या पिडेशीण असलेल्या तरातराच्या बंदपासान सांपडलेल्यांक सुटका सोडवून दिली भलायकेचें देणें फावो केलें त्याच तुज्या पुताची देख घेवन कश्टातल्यांतय जेजूचे मुखामळ पळेव ह्या मुखांत्र सौम्याक मानवत आसली काणीक दिवंक जाय अशी कृपा दी म्हूण मागता एक घडी अर्ज जोडया दोळे दांपया आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया आदल्या वर्सा आमच्या मदें आसून ह्या वर्सा आमच्या मदें नांत सर्गेच्या राजा गेल्यान त्या सर्व आमच्या भाव भयणी खातीर कुटुंबासन्या खातीर मागया नतलांचो संभ्रम कितें म्हणणें समजनासतना जिवीत सरतात जबाबदारी पडिनात त्या सर्व वावरत्यां खातीर मागया सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा तुज्या मुखार दवरलेली ही मागणी आमी तुका भेटोवन दिता तुज्या पुतान ह्या संवसारी आयिल्लो उद्देश आमकां कळीत केला वरती जबाबदारी आमच्या हातांत ताणें घाल्या ह्या जबाबदारेंच्यो जिणे परिवर्तन करन तुज्या पुताक फोव ती काणीक दिवंक आमकां जाय अशी कृपे दिनी फोव कर म्हूण मागता हांव हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी काणीक जमो करा आयची काणीक जमो जाल्ली ती ह्या जागांच्या भलायकी निधी खातीर धाडून दिवंक आसा उदार मनान कुमो करचें बळका तूं मोच्या सोम्या देवा दिवकी तें काणीक तुज्या जल्मा दिसा ते जाणट्याची देणी नात मोराया कितें देव तुका कितें देव तुका कितें देव तुका कितें देव सोम्या कितें देव तुका कितें देव तुका कितें देव सोम्या कितें देव तुका कितें देव तावून ताणी हाडली तुका भांगारानी दुप्रता बोळाची देणी दिवंक सोगतो ना तर हांव ह्यो काणी गो कितें देव तुका कितें देव तुका कितें देव तुका
किते देव सोम्या किते देव तुका किते देव तुका किते देव सोम्या किते देव तुका किते देव उदिती जाऊन गाणी गाठली तुका बंगारावी तू प्रता बोळाची देणी दिवसो सोलात हांव ह्यो गाणी को किते देव तुका किते देव तुका किते देव तुका किते देव सोम्या किते देव तुका किते देव तुका किते देव सोम्या किते देव तुका किते देव आईच्या दिसा हांव तुका हाडूंक नायला म्हाकाच दिवच्या तुका हांव मुखार सरना गे तूं म्हजी ही किरकोळ काणीक सोम्या स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर सोम्या स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर सोम्या स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर आयच्या दिसा हांव तुका हाडून आयला म्हाका दिवच्या तुका हांव मुखार सरला हे तूं म्हजी किरकोळ काणीक सोम्या स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर सोम्या स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर सोम्या स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पत्वे दादेव अप्पा मानतात असलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या सभेच्या देवाक सरस्वर मानून घेव प्रितीच्या आमच्या भोव मोगाळ बापा तुजो पूत मनीसान आमचे मनशा सैब तुका एकवटलें हो अजपवंत गूट संभ्रमोक जी बेटवणी हे प्रकाश बरी राती आमी करता ती तुका मानवा म्हण आनी तिचे वरवीं आमकां अदीक अदीक ताची सारकी कर म्हण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांव
सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासूया आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि सस्नाच्या देवा सर्व कडी आणि सर्व थंय आमी तुका दिनवासू फावो हो काय दोन्ही तिसो आणि आमच्या फायद्यासो तुझो अनंत शब्द मनी सालो आणि आमच्या गिन्याच्या दोळ्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुझ्या महिमेसो प्रकाश फांकलो मनशा रुपान दिसत्या देवाक वळखोन आता नान दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वसो आमची काळजां देखून आता देवदूतां बराबर आणि सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुझ्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता मगर भाव भणीनो ह्या नतलांच्या राती भोव पवित्र घडी आमी संभ्रमता साध्य जाल्ल्यान तुमी ती मेघाली येत थोडी घडयो साहित्य जायनातल्यानी उबी रावून भक्तीन ह्या रितीन वांटेली जावचें भोव पवित्र घडी पवित्र आत्म्याची घडी ह्या घडये कितें उंडो आनी वायन आसलो जेजूचें मांस आनी गजान बदलची घडी पवित्र आत्म्याची घडी कितेंय मागतात खंडीत तुमी घेतात भक्तीन हे रितींत जंय आमी आसाव तें तान वांटेली जावया असल्या दिनवाशी काळजां भोव दयाळ बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता बलिदान करूंक आमी ही देणी हाडल्यांत तीन तूं मानून घे तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कालतेपणी मागता तुज्या पवित्र कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती मेटयता तिका तूं राख आनी सलय आख्खे पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तेच परी आमी ती मेटयता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बाप भगवंत बापा पासत पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा पासत आनी धर्मदुतांनी परगटलेलो तो सुखरो बाबार्थ सांबाळतल्या आनी सकयतल्या पासत सर्वेस्परा तुज्या साकरा आनी साकणी खातीर आमची मागणी आयक तुजे वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय ससण्याच्या जिव्यांनी खरा देवा तुका वाखाणूंक हें बलिदान आमी भेटयता आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी थारान आम्हा समेस्तांक लाभच्याक तें आमी समर्पिता आख्खे पवित्र सभेच्या एकवटांत आज आमी भाग्यवंत मरियेन आपले अंकारपण सांबाळून संवसाराच्या सुळोंदराक जल्म दिलो ती भोव पवित्र रात संभ्रमता आनी ते मरियेक त्यास जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सोम्या आनी देवाच्या सदां संवकार मायेक भक्तीन वंदिता तेच परी तिच्या पती भाग्यवंत जुजेक तशेंच भाग्यवंत पेद्रू आनी पावलो आनी आंद्रे जाकोब जुवांव थॉमास जाकोब फिलीप बार्तोलेमो मातेव सिमांव
Tadeu, Lin, Clet, Clement, Clist, Carnel, Ciprian, Lores, Crisogon, João आणि पाऊलो कॉस्मा आणि दमियाव या तुझ्या धर्मदूतांक आणि रक्त साक्षांक आणि समेस्त तुझ्या भाग्यवंतांक आमी वंदित हांव तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या दरम्यान तूं आमकां सदांच राख आनी आधार दी बापा तुझ्या मनेऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी सासणाच्या क्यास्तींतली आमकां निवार आनी तुवें विसरून काडलेल्या मोदें देन आमकां घे सर्वेस्परा प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद ह्या देण्यांचेर घाल आनी ती तूं मानून घे ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानतात असलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सरपदवेदारा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो ताणें उंडो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची तेसपरी जेवण जातस ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पदकाचें मोक्षाने मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bawarta songgutu pergetuya बापा आमी तुजे मनेर आनी तुजे परसा तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्ट मरण असो पुन्हा जिवंतपण असो आनी सर्ग सडणे असो भक्तीपणी उडास करता हांव आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवान देवा आमी तुका समर्पित हांव ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बली हो जिवीत असो उंडो आनी सोडुनीची काल्स हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल तुज्या नितीवोन साखर आबेलाची देणी बाबा तांच्या बापा अब्रामाचो यज्ञ आनी तुज्या याजका मेल्कीसेदेकाची बेटवणी तुवें मानून घेतली तेच परी हें बलिदान तुका मानूं सरपदवेदारा बापा तुजो दूत हें बलिदान सर्गा तुजे मुखार व्हरो म्हण आमी कलतेपणी मागता अशें हे वेदे वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवतेल्या मा समेस्तांक तुज्या आशिर्वाद आनी देण्यांनी बर सर्वेस्परा आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीची काकूळट कर बावर्ताची मोर आसून ती आमच्या आदीं गेल्यांत आनी विशवांत आसात तांकां आनी क्रिस्त ते मेल्ल्या सगळ्यांक तुज्या गोपांत उजवाड आनी सूख आनी शांती मेळो आनी आम पत्क्यांक तुज्या अगणीत काकुळटीचेर विस्वास दवरतल्यांक कितें फोवो तें पळय नाका पूण आमची पत्कां बोगस आनी जुआंव स्टेफन मातियास बार्नाबास इनास अलेक्सांद्र मार्सेलिन पेद्रो फेलिसिता परपेत आगाता लुसिया आग्नेस सिसिलिया आनी अनास्तासिया ह्या तुज्या धर्मदूतांच्या आनी रक्त साक्षांच्या आनी सुमेज तुज्या भक्तांच्या जम्यान आमकां एकठांय कर क्रिस्तांच्या सम्या वरवीं ताचे उदेशूय तूं सर्वेस्परा सोर बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय पवित्र करताय आनी वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सजनाच्या
ससना. आमेन आमेन आमेन. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणे शिकयलेले प्रार्थन दीर्घिवोन गाऊया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाम पवित्र तुझे राज आमकां ये तुझी खुशी स्वर्गार जाता तुझी संसारान जा. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तुझी आमची पातकां भोगो आनी आमकां ताळ्ळे पडूंक दिवं नाका. पूण वायटांतले आमकां निवार आमकां निवार आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दया करून या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. समयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी रास वर्सला येताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. मोगळ भाव भयणीनो, सोम्याच्या जल्माच्या संदर्भी संतोषाची आनी संभ्रमाची शांती एकामेकाची तोंडां पळोवन एकामेका पळोवन इल्लो आसो दिवन आमी एकामेका पासार करया. सादी जाल्ली आमी दिंबी घालया. पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी. आमा सुमेस तांच्या मोगान बरोवन सर्गीचो संतोष हाडून मनशांक पातकाची जाणवाय दिवंक ह्या संवसारी गोरवांच्या गोट्यान जल्मल्लो सोमी आमचे जिवी परिवर्तन करना. पातकाच्या मेळ्यापणांतले भायर येवची जबाबदारी आमकां दिवन त्या जबाबदारेंत जिवंक आपोवणी दिता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सहभागी. समया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका भोवना
पूण तुज्या कसुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडन रगत म्हाका सगळ्या सस्ताचें जिवीत मेळो. आमेन. बुशया मोगाळ भाव भयणीनो, आतां पवित्र कुमगार सेवचो वेळ. पवित्र कुमगार भोव पवित्र सोम्याची कूड आमी सेंक वेता. भोव पवित्र संस्कार हो फकत भक्तीन आमी स्विकार करचो आनी फकत जिबेर मात्र स्विकार करचो. ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೇ, ಈಗ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಮಯ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು, ಇತರರು ಕುಳಿತಲ್ಲೇ ಧ್ಯಾನಿಸುವುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ ನಾವು ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ.
जेजू कमी अर्गां दिवया आमच्या मोगान बरोवन हे संवसार येवन आमचे थंय हे उंड्या रोपी तो आजार आसा आमच्या कुटुंबांत आसा आमच्या काळजा मनांत आसा तो संतोष सदांच अनुभव करूंक जबाबदारेन जिवंक कृपा मागया आनी हें गीत आमी गावया. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या भोवमोगाळ बापा व्हडे कुशलकायेन आनी दिनवासी काळजान आमच्या सुडवंदरा जेजूच्या जल्माच्या संभ्रमांत आमी वांटो घेतला. ह्या संवसारान तुज्या जिविताची भागीदारां तूं आमकां करताय देखून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावं दी आनी सरकार ताचे महिमेवंत आमकां वांटेली खर हें आमी विस्वासान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बशा.
मगळ भाव भणीनो तुमकां पळयतना म्हाका उत्तो संतोष भोगता. कितले सुबीत तुमची तोंडां दादोसकायाची संतोशाची खुशी जाता. आनी मात्र न्ही इतल्या व्हडल्या संख्यान आमकां इगर्जेन आमकां दिसना न्ही गी हेणे तेणे, पूण आज इतल्या व्हडल्या संख्यान तुमी भरून आसात वती दादोसकायाची संगत भोव भक्तीपणान तुमी मिसांग वांटेली जाल्यात. कोणी उलोवनात हेणे तेणे कांय कन्फ्युजन वा डिस्ट्रॅक्शन नातल्लें. भोवा पुरब्यान हो संभ्रम चलयले तुमकां समेस्तांक पयल्यान पयलें अभिनंदन पडयता, शाबासकी पडयता आनी हांव ताळयो भेटता. दुसऱ्यान सुम्या जेजूच्या जल्माची परबेचे परबीं समेस्तांक ल्हानांक व्हडांक गांवांत परगांवांत आसलेल्या समेस्त भाव भयणींक सुम्या जेजूच्या जल्माच्या परबेचे शुभाशय पडयता. तशेंच माध्यम मुखांत हांगासर हिमिसाचें बलिदान भेटयतात त्या सर्व भक्तिकांकी सुम्याच्या जल्माचे शुभाशय पडयता आनी विश यू व्हेरी हॅपी क्रिसमस म्हणटा. कितें म्हणून इतलें व्हडल्यार सांगा. सेम टू यू. ओके. संभ्रम हो संभ्रम भोव अर्थभरीत तुमी चलयला देखून बाळोक जेजू तुमकां आपल्या बेसांवांनी बरोवन दी, तुमचें जिवीत नंदन करून दी. तुमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक पिडेस्तांक प्रायवंतांक परगांवांत आशिल्ल्यांक हर एकल्यांक आशिर्वाद दिवन दी म्हूण म्हजें मागणें तुमच्या खातीर जावन आसा. हो संभ्रम भोव अर्थभरीत रितीन संभ्रमोंक साकार दिल्ल्या समेस्तांक देव बरें करूं म्हणून म्हणटा. प्रते रितीन ह्या संभ्रमीक मिसाची सहबटवणी केल्ल्या बाब रॉबर्ट क्रास्टा तांचो खळजंतान उपकार भोवडटा तांकां देव बरें करूं म्हणटा. ताळयो सगळ्यांक लास्ट एकच फावटी मारया जायन गी. देवस्तुती आयोग आनी देवस्तुती आयच्या देवस्तुतेंत वांटेली जाल्ल्या सर्व फिरगजकारांक काळजांतावन देव बरें करूं. आयच्या देवस्तुतेंत भोव अपुरबायाचें गायन केल्ल्या गायन मंडळीच्या सर्व संद्यांक भोव अपुरबायाचो ताळो तुमचो आज दाखोवन दिलो तुमी. तशेंच वजंत्र केळिल्ल्या रिया हेराल्ड तशेंच डॉक्टर क्लिटस तुमकां काळजांतावन देव बरें करूं. आनी सगळीं मंडळ गेल्ल्या तरबेत येयल्ल्या क्वायर मेस्त्री हेराल्ड तावरोक देव बरें करूं. तशेंच संभ्रमीक मिसाची आल्तार संभ्रमान सजयल्ल्या समेस्त धर्म भयणींचो चॅरिटी माउंट रोझरी गुड शेपर्ड सिस्टांचो तांकां कुमक केल्या समेस्त संघ संस्थाच्या सान्याचो फिरगजकारांक आनी तशेंच तांकां आदार दिल्ल्या समेस्तांक देव बरें करूं. मंडपान बसकेची मांडावळ करूंक केदेलांची वेवस्था केल्ल्या आसूम साव कोसेस आनी कार्मेल वाड्याकारांक तशेंच ती पाटी काडूंक आसात आनी तो वावर करच्या फातिमा मिलार आनी मोतीमाय वाड्याकारांक देव बरें करूं. असो नाका देव बरें करूं म्हणा देखून वचूंक ना वावर करता वचूंक जायत गे. सर्व तिची मांडावळ करूंक वर्त्या मापान सहकार दिल्ल्या फिरगूस गुळी परिशदेच्या सरसन्यांचो गुरकारांचो उपाध्यक्ष एडवर्ड सेरावो कार्यदर्शी लॉरेन्स अनिल डिकोना तशेंच 21 आयोगाचो संयोजक राजेश डिसोजा हांकां समेस्तांक देव बरें करूं. काफी फळां हांगासर कापी करून तशेंच उपरांत केक मांडची मांडावळ करूंक आनी तशेंच सर्व रितींनी सहकार दिल्ल्या ऑल्विन रॉड्रिगस आनी ताच्या संगात्यांक देव बरें करूं. विविध रितींनी आदार दिल्ल्या प्रिन्सन रेगो तशेंच मेल्विन लोबो तशेंच तांकां संगात दिल्ल्या अनिल लॉरेन्स थंयसर सावंड सिस्टमाच्यो सगळी मांडावळ केल्ल्या अनिल लॉरेन्स जॉयसन डिसोजा लुसी सांगटीस आनी तांकां संगात दिल्ल्या समेस्तांक देव बरें करूं. वेदीची अपुरब्यान सेवा केल्ल्या आल्तार भुरग्यांक देव बरें करूं. भोव अपुरब्याचो गर्दनाचो गोठो तुमी पळयला न्ही गे हे पटी हांगा केला इगर्जे मुखार मार्गार ती करूं ना थंय सगळ्यांक पळोवंक जायना देखून हांगा भोव अपुरब्यान हो गर्दनाचो गोठो केला. कालच्या राती न्हिदूंक वचनात कोणी येदोळ वचून न्हिदनात आनी आज न्हिदल्यार कांय 3 दिसांनी उठ्ठात कितें जाणा पूण हो तितलो बरो वावर तांणी केला. अपुरबायाचो गर्दना गोठो तांणी केला. तशेंच इगर्जेंत तशेंच इगर्जे भायर आनी मंडपांत वो अपुरबायाची नेखेत्रां घालून हें सजयलां.
तशेंच वर्तमापान अपुरबायाचें कार्य तांणी मानव हाडच्याक तयारी केल्या. ICMच्या सोर सन्यासो तशेंच संघात दिल्ल्या YCS सन्यासोय मनपूर्वक उपकार बावडटा. तशेंच ICMचे संदे बेंगलोरांत आसले, मुंबईंत आसले, गल्फांत आसले, ते आयल्यात सगळी रात जागे रावन तांणी तो वावर केल्लो आसा. तांकांय समेस्तांक देव बरें करूं. तांचे सुकान धरना तांकां बरें तरबेती करचो एक मनीस आसा, तो जावन आसा आयवन पिंटो. तो तांच्या सांगाताच आसता आनी ती पोट्टी करून न्हिदता आनी म्हणटा बरें वारें येता म्हणून. कितेंय जावं दी तितलो जडारीचो मावर केल्यारय युवा जाणांचो सांगात सोडिना, तांकां मार्गदर्शन दिता. आयवन तुकाय देव बरें करूं. वर्ते मोपाचो सांगात आदार दिला वय डेकोरेशन करच्याक आमचो वलेरियन रोड्रिगस. तुजो आनी तुज्या सांगात्यांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. केदाळ्या पयल्या धांवन येताय. वर्ते काम तुजें तुकाय अभिनंदन, देव बरें करूं. ह्या संभ्रमाचें लाईव्ह स्ट्रीम केलां आनी हे संभ्रम अख्ख्या संवसाराक प्रगट केला. दिव्यवाणी यूट्यूब चॅनल तसो प्रबंधक मनेस्त विनोद फर्नांडीस आनी अनुपम फर्नांडीस तांचोय मनपूर्वक उपकार बावडटा. ह्या संभ्रमाक मिसा मुर्दोम दिवन दान दिवन सहकार दिल्ल्या समेस्तांक देव बरें करूं. नांवां उपरांत सांगता. कालच्या दिसा आसा केल्लो बंधुत्व टॅबलो कार्यक्रम ताका आदार दिल्ल्या, सहकार दिल्ल्या, दान दिल्ल्या समेस्तांक देव बरें करूं. तुमचीं नांवां उपरांत सांगता. तशेंच प्रते रितीन वर्त मापाची सेवा दिल्ल्या समितीच्या सन्यांसो मुखेलपण घेतिल्ल्या संयोजक राजेश डिसोजा कडलगेरे, तशेंच तांकां संगात दिल्ल्या ऑल्विन रोड्रिगस, जोएल कोरिया, संदीप रोड्रिगस, तशेंच अनीश डिसोजा, PK थॉमस आनी समेस्तांक एका सुत्रान देव बरें करूं. जर कोणा 80 नांवां सुवून गेल्यान जाल्यार देखून बक्षिया इल्लें टेन्शनार आसा, इल्लेशें बेजारेन आसा, पूण जाल्यार केंक चुकून गेलां जाल्यार कोणी मतीन दवरनाकात, बक्षिया, सॉरी. पळू जेजूची वार्षिक महापरब जानेवारीच्या 12 तारखेर आमी संभ्रमान आचरण करता. ह्या परबेक तयार जावन 9 दिसांच्या नव्यान जानेवारीच्या 3 तारखेर सकाळीं 10 वरांर बावटो उबारन हांगासर आमचे विगारवार चलन दितले. उपरांत सवाय 10 वरां दैवीक कुर्सो तेर्स, 10:30 वरांक सक्रामेंताचें आराधन, 1:01 मिसाचें बलिदान, 9 उपरांत भक्तिकांक जेवण. आयतार दिसा 5 तारखेर सवाय 9 वरां दैवीक कुर्सो तेर्स, 9:30 वरांक आराधन, 10:30 वरांक मीस, 1:01 सगळें सोमता त्या दीस जेवण ना. सोमार, मंगळार, बुधवार, ब्रेस्तर, शुक्रार सकाळीं सवाय 10 वरां दैवीक कुर्सो तेर्स, 10:30 वरां सक्रामेंताचें आराधन, 1:01 मिसाचें बलिदान, 9 ताचे उपरांत भक्तिकांक जेवण. 11 तारखेर सांजे 4 वरां वज्याचो पुरसांव आनी कसलीं तुमी सरवन वजी हाडूंक आसात, वजी बांदूंक आसात, कसलीं वजी हाडूंक जाय ते येवच्या आयतारा कडेन येता. तशेंच त्या दिसा उपरांत हांगासर संभ्रमी मिसाचें बलिदान 5 वरां, ताचे बरोबर 9 उपरांत बाळू जेजूचे माझी सुजयत पुरसांव आसतलो. अलंगार पेंडेंत थंयसर कन्नडांत प्रवचन आसतलें. उपरांत पाटी येतले हांव पुरसांवार आनी रेलीचो आशिर्वाद घेतले हांव आनी कॉफी फडार घेवन पाटी वयतले हांव. 12 तारखेर सकाळीं 10 वरार इंग्लीश भाशेन मीस आनी 12 तारखेर संजेर 5 वरार संभ्रमाचें मिसाचें बलिदान बಳ್ಳारी देशीचे गोळी बाप पडयतले. ह्या सर संभ्रमाक तुमकां मोगाचें आपोवणें वर्ते मोपाचो सहकार पाठिंबो दिवन ही आमचें पुणतळ आनीक अभिवृद्धीच्या पावंडा पावय जाय म्हणून विनंती करता. गोळी बापान सांगलां पुणतळाची भेट करता तांकां इंडुलजन्स मेळटा म्हणून. खंडीत ह्या जुबलेवाच्या वर्सा जाता तितल्या पुणतळांक भेट करूंक जाय म्हणून गोळी बापान सांगलां आसता आमचें एक पुणतळ हेरांक आकर्शीत करया आनी हेरांक हांगासर येवन सोम्याचें बेसांव वाडचें एक तळ करया म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता. जानेवारीच्या 5 तारखेर हांगासर मेडिकल कॅम्प आसा केला. सकाळीं 8:30 तो 1 वरां पर्यंत. स्त्रियां खातीर हांगासर कॅन्सर कॅम्प. 21 वर्सां तावन 60 आनी 5 वर्सां भितरल्या सर्व स्त्रियांक स्तन परीक्षा, तनाची परीक्षा, तशेंच 40 वर्सां वयल्यांक गर्भकोशाची तपासणी आसतली. डेंटल कॅम्प आसा त्या दीस दांत काडूंकू, क्लीन करूंकू आनी सेट बसोवंकू, फिलिंग इत्यादी करूंक आसलेल्यांक. तशेंच दोळ्यांचें कॅम्प आसा, आय कॅम्प, दोळ्यांची परीक्षा, दोळ्यांक कांय शाई मांडल्या जाल्यार तुमकां आपूण व्हरून ऑपरेशन करून फाटीं तुमकां पावयतले. आनी सर्वांनी आंतू वांटेली घेवंक आनी अशें बरेंपण जोडूंक उलो दिता.
येत असताना तुमचे आधार कार्ड घेऊन येवचे 5 तारखेर सकाळी 8:30 वरार. तशेंच येवच्या शुक्रारा 9 मिसार आमी बाळकांचें फेस्त आचरण करता. धाकट्या बाळकांचें फेस्त, भुरग्यांचें फेस्त. देखून तुमी समेस्त संध्यांनी भुरग्यां खातीर भुरग्यांक हांगासर आपणावडे जाय. भुरग्यां खातीर विशेश मागणी आमी करतले. बाळकां खातीर विशेश मागणी करतले. शनिवारा दीस फेस्त येता, पूण आमी शुक्रारा सर ह्या पुंतळार सर भक्तीकां खातीर सर्व बाळकां खातीर मागतले. ह्या बाळकांक आनी भुरग्यांक आमच्या मागण्याची गरज आसा. देखून बाळू जेजूची आशिर्वादां ह्या भुरग्यांचे देवून येवन दिवन मागता आसतना चडी संख्येन सगळ्या भुरग्यांक येवच्या शुक्रारा हांगासर आपूण हाडचें. आतां नातालां फेस्ताक तशेंच बंधुत्व टॅबलोक दान दिल्यांची नांवां वाचून सांगतात आनी मुखार येवन मानाची वात बाब रॉबर्टान स्विकार करची. तशेंच निमाणो आशिर्वाद जाल्या उपरांत बाळका जेजूचो उमो आसा हांगासर तशेंच मोदेगात. तुमी सर्व आनी भक्तीन येवन बाळका जेजूचो उमो घेवन सर्वेस्परा देवाचो आशिर्वाद घेवचो. ताचे उपरांत हांगासरच आयुश्यमाच्या थंडांतन मोठें कार्य आसा. भक्तीन वांटिल्लें जावचें. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आतां नांवां वचून सांगता दया करून गळाय करिनासतना फटाफट मुखार येवचें आनी मानाची वात स्विकार करची. आयच्या दिसा नातालां फेस्ताक आमकां दान दिवन कुमोग केल्या. मार्क दांतीस फातिमा वडो 85 रुपये, गिल्बर्ट मार्टिस कार्मेल वडो 2000, फ्रांसीस डिसू आनी कुटाम रुजाई वडो 2000, कामिल रेगो रुजाई वडो 85, रॉबर्ट जसिंता रान्ना वेलंकणी 1000, एलिझाबेथ पिरेरा वेलंकणी 85, जेराल्ड डिसोजा कार्मेल 85, JL सल्डाना नित्यादर 85, आयवन पिरेरा आनी कुटाम असम सावन 1500, राजा इशल डिसोजा कोसेस 1000, कॉर्पोरेशन बँक भुरग्यांक केक दान जावन दिल्या. तशेंच नांव नाका म्हूण एकल्यान केक जावन दिल्या. वीत विलियम नोरोन आनी कुटाम वेलंकणी वडो 3000, जॉस्ली कोरेया मिलारमाई वडो 2000, फ्रांसीस बेनेडिक्टा रोड्रिगेस नित्यादर वडो 2000, रेमिजेस पिंटो फातिमा 1000, विनोद डेसा नित्यादर 1000, आयडा कोएलो नित्यादर 1500, डेनियल वासनी कुटाम मिलारमाई 2000, आयरीन रोड्रिगेस आनी कुटाम रुजाई 1000. बंधुत्व कार्याक तशेंच टॅबलोक आमकां कुमोग केल्ले आसात. जसिंता डिमेलो वेलंकणी वडो 5000, गॉडविन कार्डोज आनी कुटाम बोंपे 10000, राजा इशल डिसोजा कोसेस 2000, बेनेडिक्टा रोड्रिगेस असुमसांव 1000, विल्फ्रेड वायलेट रेगो वेलंकणी 85, नेविल डिसोजा आनी कुटाम मिलारमाई 5000, PK थॉमस आनी कुटाम मिलारमाई 10000, फ्रांसीस बेनेडिक्टा रोड्रिगेस नित्यादर वडो 10000, विनोद डेसा नित्यादर वडो 85, वेलंकणी वाड्यागारांनी वाड्यांत जमो करून दिल्लें दान रुपये 6000, आयवन फ्लावियो पिरेरा असुमसांव वडो 5000, जॉस्ली कोरेया मिलारमाई वडो 5000, विन्सेंट अलोशियस पायस कोसेस वडो 1000, विन्सेंट डिसोजा कार्मेल 1000, जेराल्ड अनिता डिसोजा कार्मेल 1000, सिल्वेस्टर रेगो रुसाई 1000, डोनाल्ड पिरेरा रुसाई 2000. हे सर्व मनपूर्वक उपकार बावडटा. सुमयेची भरपूर आशिर्वादां तांचेर आनी सगळ्या तांच्या बरेपणाचेर मागता. परत तुमकां समेस्तांक कळसांत थावन देव बरें करूं म्हणटा. मोगाचे भाव भयणीनो, आमी तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा म्हणून विनंती करता. मांय खातीर विशेश करून मागा, ती काही बरी भलायकी लाभून पाटी घरा येवच्या. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. उबी रावया. फेस्तसो संभ्रमीक आशिर्वाद घेवच्याक आमची तकली बागोवया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसों, अगणित मोगाळ बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं मनशा मदलो काळोख पयस केलो आनी ताच्या महिमेवंत जल्मा वरवीं ही पवित्र रात परजळीत केली. तोच बाप अगुणाचो काळोख पयस करूं आनी सुगुणाच्या उजवडान तुमची काळजां भरोवंक. बापान आपल्या पुताच्या जल्माची संतोष भरीत खबर गवळ्यांक दिवंक आपल्या दुतांक पाठयले. तोच बाप तुमची काळजां संतोषान भरूं आनी शुभवर्तमानाचे दूत तुमकां कोरवंक. बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं सगळ्यांनी संवसारा मध्ये एकवट घडोवन हाडलो. तो तुमकां आपली शांती आनी इश्टगात दिवं
आनी सर्गीच्या सुखाक तुमकां पावो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू वसोन येत बाळो जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. करूया शांती दातरा कमी नमा सवे बंगार हाडला जाऊन काणी पेटोवंक शकलो मा